म्हापशें नगरपालिका वेंचणुकेक म्हापशेकार आनी भाजप आनी काँग्रेसीक 50-50% कौल दिला, जाल्यार राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो सरचिटणीस संजय बर्डेन उबे केल्ल्या बोडगेश्वर डेव्हलपमेंटल फ्रंटाचो एकूय उमेदवार वेंचून दिल्लो ना। म्हापशेकारांनी म्हापशा नगरपालिकेंत भाजपान उबे केल्ले 9 नगरसेवक वेंचून दिल्यात आनी काँग्रेसीन उबे केल्ले 9 उमेदवारांक वेंचून दिल्यात, तशेंच 2 अपक्ष उमेदवार वेंचून दिल्यात। 20 वॉर्डाच्या ह्या नगरपालिकेंत सत्तेचेर रावपा खातीर 11 नगरसेवकांची गरज आसा। नगरपालिकेचेर सत्तेचेर आशिल्ल्या भाजपा कडेनूय आनी विरोधी काँग्रेसी कडेनूय नगरसेवकांचो तितलो आंकडो ना, देखून अपक्ष वेंचून आयिल्ल्या नगरसेवकांक चड म्हत्व आसा। अपक्ष नगरसेवक कोणाक तेंको दितात हें म्हत्वाचें आसा। सध्या तरी दोगूय पक्ष म्हापशाचेर राज्य करपाचो दावो करतात। म्हापशेकारांचो एकवट हेच्या अंडर जे 16 कॅन्डिडेट असले तेका म्हापशेकारांनी 9 कॅन्डिडेट आमचे इलेक्ट जाल्ले आहा। एक कॅन्डिडेट आमचो 17 वोटिंगांनी गेल्लो आहा। आयज जो म्हापशेकारांनी ह्या पॅनलाचेर विस्वास धरून जे म्हापशेकारांक जे डेव्हलपमेंटाचो इश्यू हो घेवन फुडें आसले, हेका लागून आयज जी आमकां मॅन्डेट दिल्या ती 9 कावन्सिलरची, तांकां हांव तेंचे सगळ्यांचे आभार मानता आनी तेंचे देव बरें करूं म्हणून हें करता। आनी तो जो आमचेर विश्वास दवरला ह्या पॅनलाचेर, त्याच विश्वासान आमी कोणाचो विश्वासघात करचे ना। त्याच विश्वासान आमी 9 जाण एकठांय जावन आनीक 2 जे अपक्ष उमेदवार येयल्यात तेंच्यांनी आमकां पाठिंबा जाहीर केल्लो आसा। पूण आमी 11 जातात, हे आमची आतांच मिटींग जातली आनी आमी फुडले स्टेप्स घेतले। आज पळयलां म्हापशान डेव्हलपमेंट गेली 25 वर्सां कांयच डेव्हलपमेंट ना। हेका लागून जे म्हापशेकारांची एक आवाज आसली, एक धडपड आसली, कितें तरी चेंज जावपाक जाय म्हणून, त्या हिशोबान आयज आमकां मॅन्डेट मेळ्ळो आसा। आमी जे आतां कॅन्डिडेट येयल्ले तेच स्फूर्तीन जे कितें आमचे म्हापशेचे इश्यू आहा ते फुडें व्हरपाक सगळे आमी खटपट करतले। आयज आमी पळयता म्हापशान व्हडलो इश्यू सिवरेज आतां 10 वर्सां जाली सिवरेजची पायपलायन घालून कंप्लीट जाता, पूण ती स्टार्ट अजुनूय जायना। STP आमचो प्लांट रेडी जाल्लो आसा, म्हटल्यार आमचे जे म्हापशेचे MLA आहात ते तितून भर दिनात आनी ते काम कंप्लीट करिनात। हे काम न केल्या कारणान म्हापशाची जी सगळी घाण आहा ती रिवर तार हितून वयता आनी रिवर तार आयज पोल्युटेड जाल्ली आसा। आनी जे आमी आमच्या चतुर्थीच्या हितून जे गणपतीचे विसर्जन करतात ते सुद्दां आमकां घाण उदकान करचें पडटा। पूण आतां जे कॉन्सूल येयल्ले आहा हे धडाडीन त्या प्लांटार फाटसून लागतले आनी ते काम ह्या चवथीक बऱ्या उदकान आमचो गणपतीचें विसर्जन जातलें हें अशें हांव आश्वासन दिता। 2 इंडिपेंडंट येयले ते तुमकां सपोर्ट करतले? इंडिपेंडंट येयले दोगूय जाण आतां उलयल्ले आहा, कॉन्टेक्टान आहा। दोगूय आमकां म्हापशेकारांचो जो एकवट आहा ह्या पॅनलाक ते सपोर्ट दितले। तुका सिंपल मेजॉरिटी मेळपाक कितें कमी पडलें? तूं म्हणटा 14 येता म्हणटालो ना, एक खंयसर तरी कितें जालें हे हितून हे जे म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन आसलें हे हितून जी गव्हर्मेंट सगळी मशिनरी पडलेली आहा। CMूय प्रोपगंडा करूंक गेलो, एक्स CM पार्सेकार येयले, बाकीचे मिनिस्टर येयले, MLA येयले आनी जणू घरांनी वचून तेंच्यांनी प्रचार केलो आनी दुसरे विटामीन ए म्हणजे पयशाचेय इनवॉल्वमेंट जाले। तरी आसतना वालोर हांव म्हणटा म्हापशेकारांनी हो आमकां 9 सीट हाडून आमकां मॅन्डेट दिल्लो, 1-2 सीट आमचे मातशे थोडक्यान गेल्ले आहा।